पयर रातच्या जाल्ल्या वादळात नावेली गांवांत आमच्या ऑलमोस्ट ह्या वाड्याचेर सगळ्यात व्हडली डॅमेज जी आहा ती खूब मोठ्या प्रमाणात घरांची जाली, एग्रीकल्चराची जाली, सार्वजनीक मालमत्तेची जाली। एकंदर जर पळयत जाल्यार तशें प्रेसवाल्यांनी काल एस्टिमेटेड 15 लाख पर्यंत म्हटलेलो, बट एकंदर जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता तें अजून एस्टिमेट डिजास्टर मॅनेजमेंट आमचे डेप्युटी कलेक्टर, परत तलाटी, सेक्रेटरी, फायर सर्विसीस, पुलीस हे सगळे जण वर्किंग करता, बट इट वील बी मोर दॅन 50 लाख, ऑलमोस्ट 1 कोटीचेरूय पावपाक शकता। सगळ्यांचे एस्टिमेट करप सुरवात आसा। सगळ्या जाणांक डिजास्टर मॅनेजमेंटांतल्यान कितें जी मदत दिवपाक शक्य तितकी सरकारा कडल्यान डिजास्टर मॅनेजमेंटांतल्यान आमी तांकां मदत दितली। त्यांच्या घरांची डॅमेज जाल्या तांच्या खातीर वैयक्तीकूय बी म्हणजे एज आमदार ह्या नात्यान तांकां मदत दिवपाचें आमी डिसिजन घेतला। सो आमचे सगळे कालच्याच भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते, सरपंच, पंच आनी स्थानीक लोक सगळे हांच्यांनी विशेश करून गव्हर्मेंटाच्या डिजास्टर मॅनेजमेंटाक सहकार्य करून सगळे वाट रस्ते क्लियर करप हे पयलीं काम केलां। पण आयजूय काम सुरवात आसा, म्हणजे एका दिसान काम सोंपूंक ना। मेजर लॉस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो जाल्लो, ऑलमोस्ट 7-8 खांबे पोल हे डॅमेज जाले, पडले, तेय परत एकदा रिप्लेस करून पावर रिस्टोर केली। आज उरलेली कामां जी आहा ती सगळी करीत आसा, बट नैसर्गिक आपत्ती हेका कोण आडोवंक शकना। बट तरी सुद्दां एक बरी गजाल, जिवीत हानी किंवा कोणाकूच पर्सनल डॅमेज अशी कांयच जावंक ना। बाकीची सगळी प्रॉपर्टीची मोठ्या प्रमाणात लॉस जाला, त्या बद्दल सहानुभूती व्यक्त करता आनी लोकांक जी मदत करपाक जाय त्या खातीर सरकार आनी वैयक्तीक आमदार ह्या पद्दतीन सगळ्या जाणांक मदत करपा खातीर म्हणजे आमचे सगळे कार्यकर्ते हांव तांच्या बरोबर आसा।